बुधवार 10 जानेर मुखेल वळ. दुसरे सकाळी तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें कोत्तालो. नियाळाक आदार. जायते फावट आमी अशें म्हणटा, आमकां मागणें करूंक वेळूच मेळना. आमी इतलीं आमच्या कामांनी बुडलोलीं आसता, आमकां दीस केन्ना उजवाडटा आनी रात केन्ना सोंपता हाची मात पासून सुलूस लागना. एका दिसाक 24 वरां आसून पासून आमकां तातूंतल्यान एक वर जेजू सांगता सारूंक कठीण जाता. पूण आयच्या शुभवर्तमानांत आमकां आयकूंक मेळटा, जेजू इतलो आपल्या मिसावांच्या कामांनी व्यस्त आसून पासून आपल्या बापाक आपलो वेळ दिता. सकाळ फुडें एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून आपल्या बापा लागीं उलयता. आपलें सगळें सूख आनी दूख तो आपल्या बापाक सांगता. आपली आख्खी जीण तो ताच्या हातांत घालता आनी ह्या वरवीं ताका आपलें मिसांव फुडें व्हरूंक बळ, कुरपा आनी आदार मेळटा. आयज आमी जेजूच्या पावलांनी चलची गरज. जेजून जसो आपल्या बापाक आपले जिणेचो माज केलो, तशेंच आमी जेजूक आमच्या जिविताचो माज करची गरज. आमी ताका आमचो वेळ दिवंक गरज. ताचे सवें आशिल्लें आमचें नातें आमी मजबूत करची गरज. आनी अशें जर आमी करीत जाल्यार आमचे जिणेक रंग आयल्या बगर रावचो ना. म्हजो थाराव. जेजू, हांव तुका म्हज्या जिविताचो पयलो वयलो जागो दिवंक वावुरतेली.